दिवचल म्हालांतल्या आमटाणे धरणान मानग्यांचो संचार आशिल्ल्यान हें धरण आतां पर्यटना खातीर असुरक्षीत जाल्लें आसा। फाटल्या 2.5 वर्सां भितर आमटाणे धरणान मानग्यांच्या हल्ल्यांत एका पर्यटका सयत दोगांक मरण आयिल्ल्यान हें धरण असुरक्षीत आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता। बळी वचपाच्यो घडणुको टाळपा खातीर सरकारान ह्या धरण वाठारांत प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करची अशी मागणी आतां फुडें येवपाक लागल्या। 2 वर्सां पयलीं ह्या धरणांत एका राजस्थानी पर्यटक तरणाट्याचेर मानग्यान केल्ल्या हल्ल्यांत ताका मरण आयिल्लें, जाल्यार शेनवारा मानग्याच्या हल्ल्यांत थळावे बायलेक मरण आयलें। राजस्थानी मनीस ह्याच डॅमान एक मगरीनूच ओडलेलो आसलो। जवळ जवळ 1 वर्सा पयलींची घटना घडलेली। हांव सरकारा कडेन मागणी मागता आनी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कडेन मागणी मागता की ह्या डॅमाक दोनूय सायडीन रेलिंग घालचे, जेणे करून मनुष्य किंवा प्राणी ह्या डॅमाच्या लागीं वचचे न्हू, कित्याक ह्या डॅमान खुबश्यो मगरी आसा अशें ह्या भागान रावपी लोक सांगता। ह्या भागान खुबश्यो अश्यो घटना घडलेल्यो आसा। हांव सरकारा कडेन परत एकदां मागणी मागता की ह्या डॅमाक दोनूय सायडीन रेलिंग किंवा कितें तरी प्रोटेक्शन करचें, जेणे करून मनीस किंवा जनावरां ह्या